बेकायदेशीर रितीन कुंकळच्या उद्देगीक वसणुकीत बिगर गोंयकारांच्या राबित्यांत वाड जावपाक लागल्या। काम मेळचे म्हणून आयिल्ले हे बिगर गोंयकार अतिक्रमणां करून हांगाच स्थायीक जावन रावल्यात। हाचो दुष्परिणाम ह्या वाठारांतल्या उदका स्रोतांचेर जाल्लो दिसून येता, कारण ह्या उदका स्रोतांचो उपेग शेतकार आपल्या पिकावळीं खातीर करतात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कागाळ करून लेगीत कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्याचे नगरसेवक उद्देश नायक देसायचे म्हणणे। ही WRD जो लँड आसा तो रायट फ्रॉम सारावली डॅम टू आंबावली म्हणल्यार वयता, तेजो हो एक मदीं एक पार्ट हो आमी आतां कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आसात। आनी ह्या कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल एस्टेटीन कितली इलिगेलिटीज जातात ते आज तुमी पळोवन घेयात। कारण जे WRD जो लँड आसा तेणी लोकांनी जो इल्लीगल एनक्रोचमेंट केला, आज सरकार लोकांक कांयच म्हणना। कारण आनी दुसरी मेन गोष्ट, इल्लीगल एनक्रोचमेंट केला तेजे सेप्टीक टँक जे आसा ते डायरेक्ट सिवरेज जे आसा ती सगळी डायरेक्ट आयज ह्या कॅनलान सोडटात। हे कॅनल इरिगेशन सिस्टम जेन्ना आमी केल्ली ते लोकां खातीर बऱ्या खातीर, जे शेतकारां खातीर केल्ली, ते शेतकार आपले शेत रोवन पोट भरनी म्हणून। आनी आज शेतकारांक ह्या उदकान शेत रोवपाक पडटा। आज हो जो सालावली डॅमांतल्यान जो उदक येता ते कुंकळ्ळे येता, कुंकळकार आंबोल्यांक त्या कुंकळ्ळे, तशें नंतर वेळ्ळी, आंबाली त्या वटेन वयता। पण जे इंडस्ट्री आमी आज पळोवपाक मेळटा हे सगळे अशी सिवरेज जे उदकां सोडटात। डिसेंबराच्या 15 तारखेर म्हाका ज्या सुत्रांतल्यान कळ्ळां की 15 तारखेर WRD उदक सोडटले, पण आज आख्खो कॅनल भरले कडेन आसा। ह्या कॅनल फक्त ह्या सिवरेजीच्या उदकान भरले कडेन आसा। दुसरें म्हणल्यार जी जो स्ट्रेच आसा WRDचो, ह्या स्ट्रेचान सुद्दां लोकांनी एनक्रोचमेंट केल्ले कडेन आसा। ही सगळी एनक्रोचमेंट केल्ली घरां तीच बरोबर ह्या घरांतली सिवरेज आसा ही सगळी ह्या उदकान आसा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान हाच्या आदी ह्या उदका स्रोतांचे सॅम्पल व्हरून ताची तपासणी केल्ली आणि जारी केल्ले अहवालात हे सिद्धूय जाल्ले, मात हाचेर कसलीच कारवाय जावंक ना अशी खंत शेतकारांनी उक्तायली। आमगेले कितले वर्सां जाले फाटल्या पोरसूं करताले, मिरसांग्यो बी रोयताले। आमगेले लास्ट टायम आमी मिरसांगे जेन्ना आमगेले उदका लागून प्रॉब्लम जावन उदकाक केमिकल वेस्ट सगळें संडास वेस्ट उदकांतल्यान आमगे पोरस बिरस कांय जालें ना, आमकां मिरसांग्योय जालें ना आनी आमकां लॉस खूब जालें। आमी तेजो रिपोर्ट करून WRD तेगे डिपार्टमेंटाक सांगून बी तेणी उदक धाडून आमकां रिपोर्ट बी दाखयलो पयलो। वचोन पयला तितून सगळें मिक्स आहा आनी ह्या वर्साक मातशें उदक पाड बी कितें येयत तें मातशें कमी पळोवचें आनी आमकां ह्या वर्सा मातशें बरें उदक कितें दिवचें आनी आमगे पोरस बी जावन दिवया। आदल्या नगराध्यक्षाच्या आशिर्वादान IDCच्या सुवातींनी केल्ली अतिक्रमणांचेर बेगोबेग कारवाय करची। ह्या सगळ्या प्रकरणात उदका स्रोत मंत्र्यान स्वता लक्ष घालचे अशी मागणी नगरसेवक उद्देश नायक देसाय हाणें केली। जी सगळी जी एनक्रोचमेंट आसा ही गेल्या एक्स चेअरपर्सनाच्या आशिर्वादान जाल्ले कडेन आसा। आनी ही जी एक्स चेअरपर्सन जेन्ना आसलो तेणी सगळी एनक्रोचमेंट करप हें कारण हो त्याचो वॉर्ड आनी हो जो बँक जो आसा हो जो कॅनलाचो हो जास्त तर त्याच्या वॉर्डान पडटा। आनी दुसरी म्हणल्यार गेल्या मे जुनाक अशें एक इन्सिडंटय जाल्लो, कारण की एकलो कॅनलाच्या बँकाचेर सेप्टीक टँक बांदतालो, जायत्यो कंप्लेनो जाल्यो, पूण चेअरपर्सनान ताका सपोर्ट केलो, त्या मनशाक सपोर्ट केलो आनी ताका कॅनलाच्या बँकाचेर तेणे एक सेप्टीक टँक बांदले कडेन आहा तेज्या वॉर्डान ताकाबान म्हणटा थिंगा। आनी हे सगळे सिवरेज ही सगळी सिवरेज ह्या उदकांत वयता। सेप्टीक टँक कसो बांदला आसता तुमकां खबर, आनी ते सगळो सिवरेज ह्या उदकांत वचोन हे सगळें उदक पाड जावन वयता। हांव सरकारा कडेन मागता। एक्स चेअरपर्सन कोण? एक्स चेअरपर्सन आसलो तो। कितले जाण आसा? एक्स चेअरपर्सन लक्ष्मण नायक। कारण हो इश्यू गेले हांव कावन्सिलर जाल्ल्या टायमार जाल्लो आनी हांव सरकारा कडेन मागता, हर घर जल म्हणटात, क्लीन वॉटर हे सगळे म्हणटात, मान्य आसा, पण हे असलें उदक आमकां कुंकळकारांक आनी ह्या गांवांक हाडून पावयनाकात। कितें तरी हेजेर एक्शन घेयात। WRD मिनिस्टरा कडेन हात जोडून मागता की तेणी हेजेर एक्शन घेवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां एक बरो हे दिवचो। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।